राज्यात सद्याक पावसान नेट धरला। गावणे बांदोडे हांगसर श्री पूर्वाचार्य देवस्थानाची व्हडली राखणे वणत आयतारा सकाळी रस्त्यार कोसळली। मातयेचो ढीग पडलो आणि रस्तो दोन्ही वटेन येरादारी खातीर बंद जालो। सुदैवान कोणाक काय दुखापत जाल्ली ना। रस्तो निवळ करपाचे काम चालू आसा। आरडीएक्स खातीर गावणेच्यान विदिता प्रभू। जो मोठो पावस येता त्या पावसान डोंगराळ भागात आमच्या गावणे टू महालक्ष्मी ह्या रोडार पूर्वचारी देवळा सकयल जी वॉल आसा साधारण 100 मिटरांची दोन्ही सायड धरून आडवी आनी उबी ती कोलॅप्स जाली आनी त्या खातीर सबंद ट्रान्सपोर्ट मडकयच्यान तशेंच गावणेच्यान येणारो हॉल्ट जाला। आज म्हाका खूब वायटूय दिसता कारण बरोबर 2 वर्सां पयलीं आमी फुडली वॉल बांदिल्ली आनी त्याचे फुडली वॉल आमकां बांदपाक जाय आशिल्ली कारण ताजे फुडली वॉल ही चिऱ्याची वॉल आसा आनी थोडो कुडको जो आसा स्टेजीच्या सायडीन तो आमी त्या वेळार कॉन्क्रीट वॉल केल्लो। चिऱ्याच्या वॉला सकट कॉन्क्रीट वॉलीन सायड सोडिल्ल्यान हे सगळे आज कोसळ्ळें। जिवीत आनी जावना आनी त्या खातीर हांव देव पिरवाचार्याचो मुद्दाम हांगा नमूद करता कारण जिवीत आनी न जाल्ल्या कारणान किंवा एक्सिडेंटात कोणूच सापडलो ना हें खरें देवाचे उपकार आशिर्वाद अशें म्हाका दिसता। कारण 6 मीटर हायट आशिल्ली ती सकयल पडिल्ल्यान जवळ जवळ फाल्यां दनपार बसून आमी तें क्लियर करपाक सोदता कारण इट इज अ कॉन्क्रीट वॉल सगळें आमकां फोडून काडपाक जाय। रात आज सकाळी फुडें हें चालू जालां आनी सगळें काम 24 तासांत फाल्यां मोकळें जातलें। त्यानंतर जें काम आसा तें इमिजिएट चालू करपाक लायलां कारण हो मेन रोड आसा आनी मेन रोडार आमी ट्रान्सपोर्ट बंद दवरूंक शकना आनी त्या खातीर जो ट्रान्सपोर्ट आमकां इमिजिएट करपाक जाय तो चालू करपा खातीर फाल्यां दनपार बसून तो चालू जातलो।